सो आम्ही आनीक एक दृश्टीर हें पळोवं येता की ही विपदगणां म्हळ्यार पुरा भक्तांक अशें दिसता की शुद्ध भक्तांक की देवा रक्षण कर न्ही मू म्हळ्यार आमी डिजर्विंग ना ती जाल्यार देवा तूं आमगेलें कनेक्शन आस म्हणून म्हळ्यार आज कशी कृष्णाले पुरा एक वाल बाल म्हणटात पळय तागेले सखा तांकां पुरो जाणां दिसताशीं कृष्ण म्हगेलो इतलो बेस्ट फ्रेंड कशी म्हणून म्हगेलोटू इतले टायम कशी स्पेंड करता म्हगेलोटू बसून खाता रासलिलान पळयल्यार गोपिका स्त्रियांक दिसता देव म्हगेलोटू आस मू तेर कदंबांत ते पळयल्यार एक एक गायक दिसता काय नांव आपयतना हो कृष्णान म्हाका आपयलें म्हणून म्हळ्यार ते शुद्ध भक्ताल आनी देवान एक रिलेशन आसता एक स्पेशल कनेक्शन आसता आनी तांकां ताजे नंतर वय तांकां अशी दिसता की देवा इतले तूं आमकां आमगेलें रक्षण करता आमगेलें कनेक्शन आसा जाल्यारशी तूं म्हणटात पळय देवा तूं आमकां आमी डिजर्विंग ना ते देवा जाल्यार तुगेलें तें एक मर्सी आसना मॅम सो त्या प्रकारार आमी पळोवं येता आनीक एक विशय म्हळ्यार अशें दिसता की प्रायड आसा की तिका की कंपॅरिजन करून की देवकी की ना चेड म्हाका तूं रक्षण केलां म्हणून खंडिता ना ती हाजी फुडले श्लोकान तूं सांगिल्लें आसा की देवकील भाग्य कितलो व्हड आसा की तूं तिगेलें चारडा रुपार तिगेलें गर्भांत येयलो म्हणून सो त्या विशय खंडिता न्ही जाल्यार ती ह्या एंगलार सांगता की देवकी पुणी तुगेलो आवसू त्या एक विशय आसा जाल्यार हांव तर कांय डिजर्विंग नासली जाल्यारय तूं म्हाका पदे पदे पुरा डिफिकल्टीज येताना पुरा कसले कश्ट येताना हांव डिजर्विंग नासल्यार क्वालिफिकेशन नासल्यार म्हगेलें एक रक्षण केलें ना तुवें सो त्या एक पॉयंट आमी ह्या वर्सान पळयता सो तिका दिसता की हांव म्हगेलें कर्मा फलान कसं कसं म्हाका कश्ट येता आसा म्हगेलें तें कंडिशन कसं आसा आनी म्हगेलें कांय भक्ती वयना म्हाका तूं कोण म्हणून येगत ना जाल्यारशी तूं म्हणटात पळय दीनबंधो जगतपते तूं म्हगेलें रक्षण केलें ना म्हणून सो सायमल्टेनियसली तिका ते म्हणटात पळय फॉर्च्यून आनी मिसफॉर्च्यून म्हळ्यार एक भाग्य कितलो व्हड आसा देवा तुवें रक्षण करता आनी अशी एक प्रकाराची म्हगेलें कांय क्वालिफिकेशन ना म्हळ्यार तशी तिका दिसता सो त्या सेंटिमेंट आमी तिगेले ह्या प्रार्थनांत पळोवं येता म्हणून पळय सो आतां आमी नेक्स्ट श्लोक पळोवया 24th विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रा मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चष्म हरेभिरक्षिता विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रात् मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रस्य चष्म हरेभिरक्षिता विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रात् मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चष्म हरेभिरक्षिता आनी तो आमी पळयत की ती विंगड विंगड ते कश्ट येयलें ते उडगास करता म्हणून पळयत सुरे विशात म्हळ्यार भिमाक हाणें दुर्योधनान विश दिलेलें सो मागीर महाअग्ने वर्णावर्त म्हळ्यार त्या वर्णावर्तान महाअग्ने म्हळ्यार तांकां तें जोडोवन घालचे खातीर प्रयत्न केले मागीर पुरुषाद दर्शनात म्हळ्यार मनशाक हत्तल तसल राक्षस आमकां मेळ्ळी ती स्पेसिफिकली आमी पळयत हिडंबासूर आशिल्लो तसल राक्षस मेळ्ळी तांगेल दोखूनय तूं रक्षण केलें असत सभाया म्हळ्यार ते धृतक्रीडा जावन ते द्रौपदीला अपमान जाल्लें तसलें की तांकां भारी एक कश्टा विशय आशिल्लो की तांकां मात न्ही तांगेले वेळ डिपेंडंट आशिल्ली ती द्रौपदी तांगे तिगेल ओट अशें जालें तेन्नाय तूं रक्षण केलेलें द्रौपदीलें अपमान जायनाशी तिगेलें रक्षण केलेलें सो त्या एक पळयत सो तशी मागीर वनवास कृच्छता म्हळ्यार तेन्ना वनवास आसतना कसं कसं नमुने कश्ट येयलें तो दुर्वास मुनी आयिल्लो तेन्ना तागेलो कोप आसा की ताका मेळ्ळें तें द्रौपदीक दिवचें जायनाशिल्लें जाल्यार तो श्राप दिता आशिल्लो मागीर जयद्रथान
द्रौपदीक हें केलेलें. सो तशी म्हणून सांगिल्लें. मागीर द्रौणी म्हळ्यार द्रोणाचार्याक पूत म्हूण, अश्वत्थामा न्हू, द्रौणी आश्रित म्हळ्यार ताणें ब्रह्मास्त्र सोडून परीक्षित महाराजाक मारूंक प्रयत्न करताना तिगे आवसूय घर बांदतू कृष्णान येवन रक्षण केलेलें म्हूण. एक विशय अभिरक्षित कंप्लिटली प्रोटेक्ट केला म्हूण तो एक वस्तू ती उडगास काढता आसता देवाक प्रार्थना करताना. आनी मागीर कुरुक्षेत्राच्या युद्धाचे एक प्रकार तीन पळयत म्हणटात पळय आस्म अभिरक्षित म्हूण. म्हळ्यार तातूंत कशें न्हय विंगड युद्धाच्या त्या परिस्थितीन तूं तिगेल्या चेडूआ तें रक्षण केलेलें म्हूण ती सांगता. कितले सकाळ महारथ जन आशिल्लीं, कोण पांडवाक मारला जाल्यार रक्षण केलेलें तांतू म्हूण. सो आतां आमकां हो एक विशय दिसचे पुरो कुंती राणी प्रार्थना करता आसता जाल्यार फॉर एग्जाम्पल दुर्योधनान भीमाक विश दिताना तांतू डायरेक्टली कृष्ण नाशिल्लो थंय की कृष्ण थंय आशिल्लो. वारणावतान तांणी तें अग्नी दोखून धांवन वताना कृष्ण नाशिल्लो थंय डायरेक्टली, म्हळ्यार पर्सनली नाशिल्लो देव. सो हो एक विशय आयचे सेशन आनी मे बी इवन नेक्स्ट सेशनान तूं आमी चिके डिटेलान तूं हें डिस्कस करुया की देवान रक्षण म्हळ्यार देवान मुखार आसूं काय म्हूण ना, मस्त रुपारी मस्त रितेरी देव रक्षण करता म्हूण. सो आमी ह्या विशयान तूं चिके डिटेलान पळोवया. म्हळ्यार देवान एक रक्षण करचें म्हळ्यार आतां एक आमगेल्या दृश्टिकोनान मटेरियल सेन्सान पळयल्यार की कोण की आमगेल्या येद्रा येवन आमकां खंयची परिस्थिती देखून रक्षण करता आनी कशें की म्हणटात पळय कशें की कश्टां देखून आमकां कळची तशें तें रक्षण जाता म्हणून ना, तशें जावंक म्हूण एक पण तो पर्सनली कसं अर्जुना खातीर देव पर्सनली आशिल्लो थंय. सो पर्सनली आशिल्लो वय. सो अर्जुना खातीर देवान पर्सनली येवन तागेलें गायडन्स दिवन तागेलें रक्षण केलें. जाल्यार एक पण त्या देव तागेल्या रेप्रेझेंटेटिव्हा थ्रू वय रक्षण करता. कशी ते अग्नी देखून ते वारणा वरतान ते एक तांकां कश्ट येतालें तांगेल कशें की एक म्हणटात पळय ते उज्जो लागून कशें जावचें पुरो तेन्ना देवान कशें प्रोटेक्ट केलें विदुरा थ्रू मेसेज पेटयलें आनी त्या विदुराल मेसेज पेटयलें दिता तांणी टायमार थंय देखून भायर पडचें जालें. सो तशींची आमगे जिवनान थंय मस्त सकट जेन येवचें पुरो कोण म्हणटात पळय देवाल स्फूर्तीन देवाल एक प्लॅनिंग आल्या तांणी येवन आमकां गायड करचें पुरो. आनी मोस्ट आमगे जिवनान तूं देवान कोणाकी थ्रू आमकां हेल्प पावोवचें तें एक आमी पळयत. पर्सनली देव न्ही कशी आमी सांगिल्लें पळय पांडवांक विदुराल थ्रू तांकां देवान प्रोटेक्ट केलें. अशी आमगेल्या जिवनान तुवें मस्त सकट कश्ट येताना आमकां कशें करचें कळना मस्त सकट कोणाकी थ्रू देव आमकां गायड करचें पुरो म्हूण. आनी एक पण त्या देवाल शक्ती नाची आमकां दिसना जाल्यार देवाल कशें की एक विशेष शक्तीन आमगेलें रक्षण जाता. कशी आतां द्रौपदीकलें अपमान जाताना देव तें इनफायनायट सारी जालो म्हळ्यार ती कितलें दुशासनान कापड तांडिल्यार तें एंड जायनाशिल्लें. आतां आमी ते टीव्ही सिरियलांनी ते पेंटिंगांनी पळयताना अशें दिसता की कृष्णाल हाता देखून साडी वता आसा म्हूण आनी कृष्ण ते कापड आनीक दिता आसा म्हूण. जावन त्या महाभारत तशी कांय ना की कृष्ण थंय आशिल्लो म्हूण दिसनाशिल्लें कृष्ण जावन जाल्यार खंडीत हें की कापड येता आशिल्लें तें एंडलेस जावन आनी द्रौपदीक तिगेल्या हृदया भितर कृष्ण थंय आसा तिगेलें रक्षण करता आसा म्हूण तो एक विश्वास आसा त्या दोनी हात वयर करून भक्तीन देवान आपयल करता. म्हळ्यार देव थंय दिसचे तशी उपस्थिती नाशिल्लें जाल्यार कशें की एक देवाल पावर आशिल्लें थंय तेंचे निमित्त कापड मुखार सुद्दां वता आशिल्लें. त्या लेखार देव रक्षण करता. आनी देव एक लेखार आमी रक्षण करचें पुरो तागेलें विंगड ग्रंथा थ्रू. आतां कशी अर्जुनाक कशें की मस्त सकट डावट आशिल्लें जाल्यार कृष्णान कशी तागेलें तें कश्ट त्या विद्या रुपार निवारण केलें. म्हळ्यार कृष्णान तें आमकां दिलेलें आसा भगवत गीता आसो भागवतम आसो आमगेलें कसलेंय लायफान कन्फ्युजन आसता कसलें रायट कसलें रॉंग आनी ताजे निमित्त एक कश्ट येता की आमकां कशें करता म्हूण कळना आनी हातूं परिस्थितीन कशें करता म्हूण कळचें एक मार्गदर्शन मेळचें एक भारी व्हड विशय तो. आनी तें मार्गदर्शन भगवत गीता भागवतमान नासल्यार आमकां मस्त सकट प्रॉब्लेम्स आसता आशिल्लें न्ही ह्या वाजुंजा तरी मस्त सकट प्रॉब्लेम आसा जाल्यार एक म्हणटात पळय कशी एक बोटाक ते कंपस म्हूण आसता तें खंयच्या जाग्यार वचून पावता ताचें एक डायरेक्शन मेळटा दिशा मेळटा ते कंपस आशिल्ले निमित्त तशींच ह्या भागवत गीता ताचें हें कंपसा म्हणटा म्हळ्यार आमगे लायफान तूं आमगेलें एक म्हणटात पळय हें
भवसागर आमगे संवसारांतू आमकां एक पर्पज मेळटा आनी कशें म्हळ्यार हें प्रभुपादाल दयेन हें पुरा हें नॉलेज एक्सेसिबल आसा आनी आमकां हें एक मार्गदर्शन मेळटा. आनी एक एक पंथा देव आमकां एक विशेष शक्ती दिता लढाई करच्याक आमगेली परिस्थिती ओट्टू मुखार सून वचच्या खातीर खंय दोकून आयली म्हूण आमकां कळना एक एक पंथा कशी तो हिडंबासूर भारी एक घट्टमुट्ट आशिल्लो तो जाल्यार भिमान तागेले ते एक शक्तीचो उपयोग करून तें देवाल दयान भिमाक शक्ती अशी सो आम्ही एक एक पंथा आम्ही खंयचे एक एक प्रकार देवाल सेवा कसं करताना आमगेल कोण आमकां कसं दिसता आमकां करूं जायच ना तें जगता आमगेल्या हातान आमकां दिसच्या पुरो आमकां डावट येता हें जगतलें की ना म्हूण जाल्यार कसं की करूं जाता परिस्थिती आनी देव आमगेल करून घेता त्या वेळेला एक देवान रक्षण करचें आसा म्हूण पळयत आनी हें एक विंगड विंगड विशय आसच्या पुरो जाल्यार हाजे पुरो कॉम्बिनेशन आसच्या पुरो एक एक पंथा देवाल ग्रंथ आसा एक कोणी व्यक्ती वे ओट्टू मेळच्या पुरो त्या परिस्थितींत आमगेलें रक्षण करच्या खातीर एक एक पंथा कसं की एक विशेष शक्ती मेळच्या पुरो सो हें पुरा एक विशय आसा मग आनी एक एक पंथा देवान काल रुपार देव रक्षण करता काल रुपार देव रक्षण करता म्हळ्यार एक एक पंथा कसं की कश्ट येता ना ते कुडलें निवारण जायना ताका टायम लागता सो तें कशें रक्षण जालें बा ना एक एक पंथा ते कश्ट सहन करताना ते ಸ್ವಲ್ಪ टायम लागताना तेन्ना आमी ते देवाल विशीं सिरियसली घेता ती तो अनुभव आमकां जगता पळय ते आमगेले कसले मनांत कसले गर्व असल्यारी कसले एक प्रकाराचे दोश असल्यारी ते वचून ते कश्टाच्या निमित्त आमगे दोश परिहार जाता सो एक एक पंथा आमकां दिसच्या पुरो की हें प्रॉब्लेम सॉल्व जायनी आनी के म्हूण इतलो टायम लागता आसा म्हूण जाल्यार देव आमगेले त्या टायमा रुपारी रक्षण करता आसा कसले की ते प्रॉब्लेम आमकां ಸ್ವಲ್ಪ टायम आसताना ताजेन ते म्हणटा पळय आमगेलो ओट्टू ते प्रॉब्लेम स्टेज विथ अस म्हणटात पळय तेन्ना ते आमगेलो ओट्ट आसताना आमगेले ते कसले गर्व असो कसले आसल्यार ते वचून आमकां आनीक तो अनुभव त्या अनुभवा निमित्त आमी मुखार सून लायफांतू एक आनीक एक बरे रुपार जीवन करचें आसल्यार आमकां भाग्य मेळटा ते कश्ट ಸ್ವಲ್ಪ टायम आशिल्ले खातीर आमगे खातीर ते इमिजिएटली निवारण जाल्यार ताजी व्हॅल्यू कळना आमकां ते ಸ್ವಲ್ಪ टायम आशिल्ले निमित्त आमकां ते अनुभव जावन कसले एक प्रकार दोश असो आमगेल्या मनान गर्व असल्यार ते वता कसले की गर्व असल्यार केन्ना आमगेलें एक नेचर डिमांडींग आसता हें जायनी तें जायनी कंप्लेनिंग नेचर आसता अशें समना हें समना तें समना जाल्यार ते प्रॉब्लेम आसून आमगेलो गर्व वता आनी आमकां दिसता की म्हज्यान साद न्ही हांव लेखचें आशिल्लें हें करचें आशिल्लें जायना आतां म्हाका तेन्ना एक आमगेल्या मनांत एक जेन्युइन नम्र भावना येता कसलें की हें लक्षण म्हणटात पळय गर्वाचें लक्षण कसलें डिमांडिंग कंप्लेनिंग केन्ना तशी आसता आनी नम्र स्वभाव ह्युमिलिटीचें रक्षण कसलें आमी एक मनांत एक दैन्य भाव येता आनी आमी नम्र स्वभाव आसतना आमी वेट करचे तयार आसतात की भाई कसं की आसच्या पुरो म्हगेले दोश आसच्या पुरो कसं की हें प्रॉब्लेम येता आसा म्हूण सो केन्ना एक एक पंता प्रॉब्लेम आमगेले सॉल्व जायना पळय तें एक देवाल रक्षण कसलें की ते प्रॉब्लेम सॉल्व जायना ते टायमान तूं देव आमकां कसं की शिकयता म्हूण पळय आनी एक एक पंथा अशी आसच्या पुरो की देवाल कसं की आमगेल्या जिवनान प्रॉब्लेम पेटयता देवाल कसं की व्हड प्लॅन आसता ताजे मागशी वयर आमकां एक प्रॉब्लेम देखून आनीक प्रॉब्लेम वचच्या पुरो आनी आमकां दिसच्या पुरो देवा रक्षण करी म्हूण जाल्यार ते टायम आयलो तेन्ना आमकां कळटा की देवान तें केलेलें आमगेल्या चांगा खातीर अशी आनी देवान आमकां ते प्रॉब्लेम दिवन निजोन आमगेलें रक्षण केलेलें म्हूण सो हें एक पंथा पळय एक पंथा आमकां दिसता की आमगेले प्रॉब्लेम सॉल्व जायनी तेन्ना ते परिस्थिती आसतना हें पुरो मनावरची कश्ट हें सांगचें सुलभ कश्ट आसतना ते पुरो सहन करून घेवचें ते कशी मनावत तें पुरो जायना वय जाल्यार की मनुष्य न्हू तें पुरो सहन करचें जायना जाल्यार विथ टायम ಸ್ವಲ್ಪ काळ नंतर एट सम टायम ते ಸ್ವಲ್ಪ काळ म्हळ्यार कितले म्हूण सांगूं जायना तेन्ना ते आमकां ह्या पुरा विशयांतू ताजे एक अनुभव येवन जेतरी ते कळटा मुखार सून लायफांतू की न्हय ते प्रॉब्लेम आयिल्ले निमित्त देवान एक लेखार म्हगेलें रक्षणय केलें न्हय सो कुंती महाराणी तिगेलें तें कृतज्ञता ग्रॅटिट्यूड एक्सप्रेस करता आसा आनी ती आतां सांगता आसा देवा तूं वतास म्हूण आतां आमगेलें रक्षण कोण करतलें म्हूण म्हळ्यार एक लेखारी आतां मुखार येवच 25 श्लोक खंयची प्रॉब्लेम येवो म्हूण निमगून घेवचे पडल्यार एक लेखार हें सगळ्या प्रार्थनेचें क्लायमॅक्स
म्हळ्यार क्लायमॅक्स ऑफ अवर डिवोशन ऑल्सो ते कशी एक शुद्ध भक्ती ती गेली म्हणून ते आमी ह्या विशयान पळयत. सो आतां आमी नेक्स्ट एक 10-15 मिनिट्स 10 मिनिट्स हाचें कशी रक्षण करचें एक विंगड विंगड एग्जाम्पल करत. इट्स लायक की नेक्स्ट टायम ह्याच टॉपिकार देवाल रक्षण ह्या टॉपिकार आमी कंटिन्यू करूया. जाल्यार आमी पळयत की देव कशी रक्षण करता. इट्स लायक एक एक पंथा कसं की एक म्हणटात पळय प्रारब्धा निमित्त और भाग्या निमित्त कसं की एक कश्ट येता आणि आमी कसं की देवाला प्रार्थना करतात ते कश्ट निवारण जावपा म्हणून जाल्यार कसं न्ही चेंज जायना म्हणटा दिसना. हें कशें लेखचें बाय की देव आमकां हें कश्ट पेटोवन आमगेलें रक्षण करता समून हें कशें लेखचें. कसं लायक एक एक पंथा कश्ट आमकां येता आनी एक एक पंथा आमगेले निमित्त विंगड जनाक कश्ट जाता. दोनीय जावचें सारकें आसा. आतां आमकां केन्ना कश्ट येता तेन्ना आमकां भारी एक वायट दिसता हें कसलें जालें बा आनी एक फेज आसता म्हणटात पळय एक बिटरनेस येता कसलें म्हगेलो तशें जालें मागीर एक कोप येता हें कशें जालें अशें म्हगेलो जालें समनी मागीर एक नेगेटिविटी येता म्हणटात पळय हें कसं न्ही कांय जायना कसं न्ही प्रेज जायना तशी जाता. और आमगेले निमित्त विंगड जनाक कश्ट जाल्यार तेन्ना कसं की एक मिस्टेकान जाल्यार तेन्ना आमगेले अंत एक इन्सेक्युरिटी येता म्हगेले निमित्त कशें जालें आतां कशें जातलें एक भंय येता तातूंत एक नेगेटीव येता म्हूण पळयत. जाल्यार ही कुंती महाराणी हें दाखयता आसा की देवाल खातीर भक्ती आसल्यार भक्ती म्हळ्यार आमगे लिस्टाचें वन मोर थिंग टू डू न्ही हें केलें तें केलें थोडी भक्ती वेग केली तशी न्ही म्हळ्यार कुंती महाराणी अशी दाखोवन दिता की भक्ती म्हळ्यार एक जीवन करची एक शैलीची म्हूण आनी आमी पळयत केन्ना त्या भक्तीची दृश्टिकोणान आमी जिवना पळोवचें सुरू करता ती तेन्ना आमकां दिसता की पुरा परिस्थिती आमगे जिवनांत तेत पळय तातूंत देवाल एक कनेक्शन आसा और देवाल कसं की एक फिल्टर आसता म्हणटा पळय खंडित देवाल मनांत कसं की आसता ताजेन हें जालें ना म्हूण आनी म्हळ्यार अशें न्ही की आमी कसं न्ही चुकी करचे आनी लेखचे की हें देवान करयलें म्हूण तां न्ही तशी न्ही जाल्यारीची आमी गुप्तसून चुकी करचें आनी देवान करयलें म्हूण लेखचें तशी लेखचें न्ही जाल्यार एक विश्वासू की आमी चुकून पडलीं ती जाल्यार चुकून पडलीं म्हळ्यार आतां ताचे कांय परिहार न्ही चुकून पडल्यारय देव आमकां कसं की एक प्लॅन देखून घेता हाजी मुखारसून अशी ह्या वयता सो कसं की एक प्लॅन देवान आमगेले खातीर आसची देव आमगेले वयर केन्ना होप सोडना खंयच्याय परिस्थितींत देव कसं न्ही आमगेले खातीर एक नवो प्लॅन करता तशी म्हळ्यार आमी चुकून पडून देव प्लॅन करता म्हूण तशी लेखची न्ही जाल्यार आमी हें एक विशय लेखयत की देवाल प्लॅन केन्ना आमगेले खातीर आसता म्हूण कशें आमी कोण गुगल मॅप यूज करता तांकां हें कळटलें की गुगल मॅप सांगता की आतां एक 100 मिटरान आमी रायट घेवका म्हूण आमगेले जाग्यार वचचे खातीर जाल्यार आमी चुकलीं ती 100 मिटरान रायट घेयनी आमी आनी सिधा मुखारसून गेलीं ती तेन्ना गुगल मॅप आमकां बेश्टयना की हां जालें तुगेलें म्हणून ही तुका वचचें सादें ना गुगल मॅप दाखयता की आनी 2 किलोमीटर मुखार वचून तूं घुवन येवन आपास तांच्या जाग्यार वचूं येता म्हणून यू टर्न मारून मुखार वचून तशींची खंयचेय स्टेज ऑफ लायफार आमी खंय चुकून पडल्यार देवाल प्लॅनिंग आमगेले खातीर बंद जायना देव कसं की आमकां एक वाट दाखयता मुखारसून हें करूं येता म्हूण की कसलें की कसं न्ही आमकां कश्ट येवचें और आमी कसं चुकून पडचें दोन्ही आमकां देवाल सँक्शन आसले शिवाय जायच ना उपदृष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः म्हळ्यार एक लेखार पळयतो उपद्रष्टा हनुमंता देवान उपद्रष्टा देवान ओवरसी केल्यार मात देवान वयर तुका पळोवन म्हळ्यार मॉनिटर करून निमित्त कसं न्ही जावचें हनुमंता कसं देवान सँक्शन नासी कसं करूं जायना आमकां चूकूय करचें जायना कसं आमकां करूं जायना हें विंगड विशय की आमगेले स्व इच्छेन तूं देव इंटरफियर करना जाल्यार आमगेले कसं चुकून पडचे विशय वेग केल्यार हनुमंता त्या देवाल जावका सो सो एक लेखार आतां आमी पळयता एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल घेवं येता एक म्हणटात पळय विंगड जनाले कोणाले जाळ आसा आमगेले वयरी ताजे निमित्त प्रॉब्लेम येवचे करूं आतां ह्या श्लोकांत तूं कुंतीन कसं सांगलें विशान म्हळ्यार भिमाक विश दिलेलें दुर्योधनान सो तांतूं ताचें बॅकड्रॉप हें आशिल्लें की दुर्योधनाक हांगेले पुरा पांडव जना वयर जाळ आशिल्लें कसलें की तांणी हस्तिनापूर आयिल्ले सिताक
तांकां पुराजन भारी प्रिती करतात. तांतूय युधिष्ठिर आणि भीमा युधिष्ठिराक तेव्हा पुराजन प्रिती करता ती. आणि अशी एक दृश्य येता की युधिष्ठिरान मुखारसून राय जावका म्हणून. म्हळ्यार हो कितलो एक चांग चाललो म्हणून. तेन्ना दुर्योधनाक एक प्रकार झाळ येता म्हणून सांगता. कसं नाही म्हणून. तो एक लेखार म्हणतात पळय, पुराजना खातीर युधिष्ठिराक खातीर रिस्पेक्ट असता आणि दुर्योधनाक जाळ असता. एक लेखार ते एकची कसं की रिस्पेक्ट असताना आमकां दिसता हो हो कितलो चांग मनुष्य म्हणजे ताजी निमित्त रिस्पेक्ट असता आमकां. आणि जाळ असताना आमकां कसले दिसता हो इतलो चांग कसले आसा बा म्हणून मेगेल्या की ना इतलो चांग कसले आसा म्हळ्यार पॉयंट एकची जाल्यार एक पळोवचें एक भावन विंगड म्हणून. सो जाल्यार आमकां आमी काणींत वचचे ना जाल्यार ते पॉयंट हें की दुर्योधन ताका विश दिता आणि विश दिवन ते न्हंयत घालता आणि थंय येवन ते नागलोका वचून पावता तो आणि ते नागलोकान ते वचचे पयलीं फुडेंशी ते सरप ताका चापता ती जाल्यार ते सर्पान चाबिल्लें विश आणि दुर्योधनान दिल्लें विश ते एका एका अटॅक करून ते न्यूट्रलायज जाता आणि भीम वापास त्या मूर्छित अवस्था लागून जिवंत जाता आणि ते सर्पा पुरो शॉक जाता. आम्ही शिक्के वय ते कोणाक चाबल्यारी तांकां म्हणटात पळय क्षणभर भितर तांकां मृत्यू जाता आणि हो मूर्छित आशिल्लो आमी चापतर हो कशी गट्टी जाला पा म्हणून. सो त्या लेखारी म्हणटात पळय एक लेखार कोइन्सिडन्स आसा पुरो जाल्यार ते जाल्ली वय. मुखार नागलोका वचून कसन जाता भीमाक ते वसुकी आणि तागेले पुराजनान तांगेलो म्हूण ताका स्वागत करून ताका ते रसकुंड ते अमृत दितात आणि तो ते 8 की बुडकुल ते अमृत पिता न्ही 10 ते पिल्लेल निमित्त ते अमृत पिल्लेल निमित्त ताका म्हणटात पळय 10,000 हस्तीचे एक स्ट्रेंथ येता म्हूण पळयता. कुंतीक भारी एक म्हणटा भीम खंय गेलो म्हूण ती एकदम चिंतीत आशिल्ली जाल्यार पळयता की ती आपास आयिल्लो आनी फुडें किना गट्टी जाल्लो म्हूण म्हळ्यार कसन की एक कश्टायन वय विशान जाल्यार ते कसन की एक कारणान जाल्लें आनी मुखारसून त्या कश्टायल निमित्त तो एक्चुअली स्ट्रॉंगर जालो भीम फुडें किना दुर्योधनान दिलेलें तें विश स्वल्प दिवस नाशिल्लें तें भारी कुंती खातीर कश्ट आशिल्लें जाल्यार आपास येताना भीम आनीक गट्टी जालो. इनफॅक्ट भीमान येवन मागीर सांगचें आसलें लास्ट टायम तूं म्हाका दिल्लें तें कसन तें भारी एक लायक आशिल्लें तें गॉड आपास दी म्हणून आनी दुर्योधनान आपास तें विश दिवचें आसलें की ह्या पंथापुणी कसं जावं जाल्यार तागेले अमृत शक्ती आता इतली आशिल्ली तागेले देहांत की ते विश घेवन तागेले वयर कांय परिणाम पडना. सो एक लेखार पळयत ते प्रॉब्लेम भीमाल वयर जाय न्ही ते भीमाल खातीर प्रॉब्लेम जाल्ले ना म्हळ्यार की त्या प्रॉब्लेमान निमित्त भीम आनीक घट्टीमुट्टी जाल्लो म्हूण पळयत. सो त्या टायमार कळच ना कुंतीक ती कळ्ळें की मागीर जाताना देवान ते चांगा खातीर केलें ना. आनीक एक विशय पळयल्यार एक संक्षिप्त रुपार पळयल्यार हें एक म्हणटात पळय जळपणा निमित्त प्रॉब्लेम येयले. आनीक एक एग्जांपल पळयत मिसअंडरस्टँडिंगा निमित्त कशी वाली आणि सुग्रीवाल मध्ये मिसअंडरस्टँडिंग जाल्लें. त्या वालीन तो मायावी राक्षसा वांगडा लढाई करताना सुग्रीवान लेखलें की वाली आतां ना दिसता ताका मायावी राक्षसान मारलें म्हूण ताणें ते गुहेक ते राक्षसान भायर येवचे म्हूण त्या गुहे वयर एक व्हड फातर दवरून सोडलेलो. जेवण वालीन त्या मायावी राक्षसांनी ताण भायर येताना ताका दिसता की हांव बालीक भायर राबूं सांगिल्लें ताण फातर दवरून बंद केलो मू आनी ताण मागीर भायर येवन कशें जालें ताका दिसता की वालीन ताका मारूं प्रयत्न केले आनी ताण भायर येवचें ना जिवून तेन्ना कशें जालें धांवडोन धांवडोन वताना वाली खंय खंय धांवता खंय सगळ्यांची भूमीर धांवता खंय तो एकडे तेकडे पुरा दिशांत खंय पुणी कसं कसं प्रॉब्लेम येत खंय खंय एक राक्षस येत खंय खंय व्हड न्हंय येता खंय की व्हड पर्वत येता खंय की मस्त सरप आसा ती कसं कसं प्रॉब्लेम आहा देखून कितली काळ धांवता आसता खंय कितली काळ धांवता 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 लास्ट जाता खंय त्या मातंग ऋषीला आश्रमान तो आश्रय मेळटा इसलिए थंय भितर येवचें जायना म्हणून वाली वयर श्राप आशिल्लो तेन्ना हाका दिसता खंय कोणाक वालीक कसं ना बा हे मातंग ऋषीला आश्रम किशकिंदांतू आशिल्लें एक्चुअली तो सगळे पृथ्वीरी हेकड तेकड धांवन गेल्लो आनी म्हणटात पळय तागेले ताण रातची कडेन थंय आश्रय आशिल्लो आनी तो खंय खंय धांवन गेलो हें कसं नमुने एक बार कश्ट बा म्हणून म्हळ्यार कितले कश्ट जाले ताका खंय खंय धांवन गेल्लो धांवन गेल्लो धांवन गेल्लो खंय की ब्रिजार दुखून खंय की म्हणटात पळय पर्वता वयरी गुहे भितरी राक्षस आशिल्ले कडेन खंय खंय दुखून धांवन गेला तो
ताण लेखली की कसं नाही कसल्या कष्ट येयला भाव जाल्यार आमी हो एक विशय पळयता मुखारसून राम आनी येताना सीते सोदूचेक 4 टीम करता ती पुराजनाकुतच विषय एक उत्तर दिशा पश्चिम पूर्व दक्षिण दिशा वता तेन्ना त्या टीमान वचचे पयलीं फुडें सुग्रीव तांकां एकदम इलॅबोरेट डिस्कशन दिवन डायरेक्शन दिता काय म्हणल्यार पश्चिम दिशा वता त्या टिमाक तुमी ह्या डायरेक्शना वतात न्हू अशी अशी आसा थंय न्हंय आसा थंय मुखारसून गेले सरप आसा ती थंय एक व्हड न्हंय आसा तान तुज्या वचूं नाका थंय विंगड विंगड नमुने त्या वना गेल्यार राक्षस आसा म्हूण म्हणल्यार इतली डिटेलान चारय टिमाक तो पुरा डिस्क्रिप्शन सांगता काय अशी कोरका तशी कोरका हंग वचच्या नज थंय देखून वाट चुकू नका ती थंय पर्वतारी कसं कष्ट येतले ताका त्या पर्वतार वचूं नका ती लेफ्ट सायडा देखून वचच्या ती तेच ना सांगता 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 सुग्रीवाक दिसता काय तेच म्हाका ते प्रॉब्लेम येईल पळय तो वाली देखून धांवच्या खातीर खंय 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 तो सगळ्या पृथ्वीन धांवन गेलेलो वाली देखून धांवच्याक ते एक व्हड कश्ट आशिल्ले ताका मात ते कश्टां निमित्त आज ताका ते रामा खातीर सेव करताना ताका पुरा ते नॉलेज आशिल्लें खंय खंय कसो प्रॉब्लेम आसा आनी ताणें ते पुरा टिमाक गायडन्स दिल्लें म्हणून म्हळ्यार रामाक दिसता खंय एक पंत की सुग्रीवा तुका इतली डिटेलान पुरा पृथ्वी विशय कशी कोत्ता सबा खंय खंय कसं करता म्हणून तेन्ना ताका इतली खुशी जाता की म्हळ्यार रामाक खुशी जाली न्हू आमी पुरा सांगली निमित्त म्हणून म्हळ्यार कशें की एक प्रॉब्लेम आशिल्लें मिसअंडरस्टँडिंगा निमित्त जाल्लें तो धांवन गेल्लो मात ते मिसअंडरस्टँडिंगा निमित्त प्रॉब्लेम जाल्लें मुखारसून ताचे निमित्त त्या कश्टा निमित्त ताका रामाल सेव करचें तसलें भाग्य मेळ्ळें म्हूण आमी पळयत सो तें एक विशय आनी लास्ट एक पॉयंट आयज कितें डिस्कस करुया की ते दुर्योधनान दुर्वासा पेटोवचें आसा की आनी ताका कोत्ता आसा की दुर्वास मुनीक ते सम तागेले हजारो कटल्यान शिश्य आसात आनी खंडिताची म्हणटात पळय पांडव जनाक तांकां पुरा जना तृप्त कशें करचे खातीर ते भोजन वेवस्था करचें जायच ना म्हणून खंडीत तो श्राप दितलो म्हणून आनी ताणें सांगलें म्हणटा तशी जाता दुर्वास मुनी एक म्हणटाना तर कसं करचें म्हणून म्हळ्यार पुराजनाक तसो दुर्वास मुनी फुडले कोपान श्राप दितलो म्हूण आनी द्रौपदीक इतले एक म्हणटा पळय टेन्शन जाता देवाला प्रार्थना करचें सू करती तेन्ना देव येता आनी देव सांगता म्हाका भूक लागल्या म्हाका कशें कशें म्हाका खावचें दितले म्हणून तेन्ना द्रौपदी दिसता की देवा ऑलरेडी हांव टेन्शनांत आसा आनी तूं आतां निमगिता आसा कसलें की त्या दिवसाचें तांगेलें तें अक्षय पात्र आसा तें एक पंथ तें धुवन उकाण पुसून दवरल्यार मागीर तें त्या दिवसा खातीर तांकां अपास कसलें मेळना तांकां एक काणी पुराजनाकूच आसता पुरो जाल्यारीची कसलें ना कृष्ण सांगता म्हळ्यार कसलें ना देवा जाल्यार कृष्ण सांगता ना पळ तें हाड घे म्हूण हाड तें पात्र म्हूण कसलें जालना आजी आमी तें धुवन पुसून दवरलां आजी कसलें ना म्हूण जाल्यार कृष्ण सांगता हाड तें म्हूण आनी हाडचे ताचेर एक म्हणटात पळय कण आशिल्ली तें एक कण पळय आस मुवान तूं म्हूण तूं ना म्हणटा आशिल्लें आनी तें एक कण खावन कृष्णान खालें सुद्दां तृप्त जाता की म्हाका मेळना म्हणून आनी ते दुर्वास मुनी आनी हजार कटल्यान शिश्य तांगेले एकदम पोट भर न्हू तांणी हांगा येयनात की ह्या दिकान तांणी थंय देखून न्हंय क्रॉस करून वतात की म्हळ्यार युधिश्टिरान खावचें सांगल्यार आतां आमगेलें पोट भरलां म्हूण तेका देखून वतात सो एक लेखार पळयल्यार कोणाकी मिस्टेक आशिल्ली तें न्हिजोवन द्रौपदीलें तिगेलें दासी आशिल्ली जेन्ना कोण तें क्लीन करता आशिल्ली न्हिजोवन तें पात्र क्लीन आसूं का तें कोणाकी मिस्टेक न्हिजोवन तें पळयल्यार तातूंत कण आसचें आशिल्लें कसं आमी धुवन पुसून दवरता ती तातूंत कण व्हरता कोणाकी चुकून सम क्लीन करना तें कण आशिल्लें आनी द्रौपदीक तें कश्ट आशिल्लें जाल्यार कोणाकी मिस्टेका निमित्त तिगेलें रक्षण जाल्लें म्हळ्यार देव खंयचेय रुपारी कोणाल्या झाडा निमित्त खंयचे मिसअंडरस्टँडिंगा निमित्त कोणाल्या मिस्टेका निमित्त प्रॉब्लेम आयल्यार देव कशें रक्षण करता म्हणून आनी देवालें रक्षण म्हळ्यार अशी न्ही की देव सांगता की हांव करता म्हणून अर्जुना सांगनी की तूं तूं आराम येरी रथार बैस हांव लढाई करता म्हणून ना अर्जुनाक लढाई करपा पडलें सो कार्य आमगेलें कसं आमगेलें परिस्थिती लेकार आमगेलें धर्म कसं न्हय आमगेलें जबाबदारी कसं तें आमी करूंकाची कसं कसं हें विंगड विंगड रुपारी हें टॉपिक आमी नेक्स्ट टायम कंटिन्यू करूया की विंगड विंगड रुपारी कसं हें कश्ट येता म्हणल्यार हें आज 2-3 विशय पळयले मिसअंडरस्टँडिंगा निमित्त मिस्टेका निमित्त
और कोणाल्या जाळपणा निमित्त आमगे जीवनात कसले कष्ट आयल्यार वय आमकां ते कळच ना कसले जगता आसा स्पेशली ते जस्तान जाल्यार मुखार सुनू ते आमकां जावन त्या परिस्थिती ताजें एक निवारण मेळटा त्यातनं आमकां दिसचें पुरो तुमी देवान आमगे सांगा खातीर पळयलें खंयचे परिस्थितीन तूं आमी धर्मार आमगेली कसं जबाबदारी करता राबल्यार खंडीत देव आमकां ती शक्ती दिता सो आंगार आपयता ह्याची 24th वर्साचें कशी देवरक्षण करता हाचें डिस्कशन आमी नेक्स्ट टायम कंटिन्यू सो जस्ट संक्षिप्त रुपारी आयची डिस्कशनाचे आमी पळयल्यार आमी पळयता की देवान एक लेखार सांगचें आसा आनी कुंती महारानीन सांगचें आसा प्रार्थनेन तूं 23rd तूं की कशी देवा म्हणटात पळय रक्षण केलेलें म्हूण मेकेलें कांय क्वॉलिफिकेशन ना म्हूण देवकी पूण इतली भक्ती आशिल्ली आनी तिगेलें रक्षण केलें जाल्यार मेगेल कांय क्वॉलिफिकेशन नासल्यार इची तूं आमगेल नाथ जालो म्हणून त्वयेव नाथेन म्हळ्यार आमी अनाथ जावन आसतना देवा तूं मेगेलें न्ही मेगेल चेडूं वांगलें आमगेल पुरा जनाल रक्षण केलें म्हळ्यार तें एक शुद्ध भक्तान लक्षण की तांणी क्वॉलिफायड आसल्यार तांकां अशें दिसता की आमगेल भाग इतलो व्हड आमगेल कांय आमी डिजर्विंग ना ती आमी प्रोटेक्टेड ना ती जाल्यारय आमकां देवाल दय प्राप्त जाता आमकां देवाल भक्ताल संघ मेळटा आसा आमगेल कांय डिजर्विंग नासल्यार मागीर नेक्स्ट आमी हें डिस्कशन केलें की कशी देव विंगड विंगड रुपार रक्षण करता विंगड विंगड ती परिस्थिती सांगचे आसा विश दिवचें वनान तूं सो मागीर म्हणटात पळय विदुरा थ्रू कशी देवान रक्षण केलें भीमा कशी तो आनीक गट्टी जाल्लो आनी द्रौपदीक कशी कपडा रुपार येवन तूं रक्षण केलें म्हणल्यार तुगेले पावर यूज करून तुगेली विद्या शक्तीन तूं कशी अर्जुनाक एक प्रकार स्फूर्ती दिवन त्या कुरुक्षेत्रा युद्ध विजयी जावच तशें तें केलें भीमाक कशी तूं शक्ती दिली हिडिंबासुराक रक्षण करता म्हळ्यार हें पुरा एक कॉम्बिनेशन आनी आमी एक एक पॉयंट केलें म्हळ्यार एक एक पर्यंत आमगेले केन्ना प्रॉब्लेम सॉल्व जायना आमकां टायम लागता त्या मागीर देवाल रक्षणाची जाल्यार की तें एक प्रॉब्लेम आसतना ते बेगी सॉल्व जायनासतना ते टायम आसतना आमगेले पुरा गर्व मोडून वता तेन्ना आमकां कळटा त्या अनुभवा निमित्त की आमगेलें कांय एक म्हणटात पळय कॅपॅसिटी न्ही तो अनुभव येवचे ते एक रक्षणाची देवान केन्ना कश्ट येवन आमकां कांय करूं जायना पळय ते अनुभव केन्ना आसता आमकां ते एक देवाल रक्षणाची कसले की तेन्ना आमी हंबल जाता ह्यांची पॉयंट एक्चुअली ताजे खातीर कनेक्ट आमी नेक्स्ट वर्स आउट करूं येता ताका ती म्हणटा ते कश्ट येतना आमी हंबल आसता ती आनी देवाल रक्षण निमगेता ती सो देवाल कशें की व्हड प्लॅन आसचे पुरो ते आमकां कळना सो त्या देवान एक पण त्या प्रॉब्लेम सॉल्व करना पळय त्यामुळे देवाल रक्षण ना म्हणून ते एक पॉयंट आनी लास्ट सर आमी कंक्लूड करता ते पॉयंट हें पळयलें की कोणाले निमित्त कश्ट येवचे पुरो और कोणाले आमगेल निमित्त विंगड जेन्ना कश्ट येवचे पुरो जाल्यार केन्ना आमी भक्ती आसता ती आमकां मन आवडटा की खंयचेय एक परिस्थितीन तूं तें मुखार सून आमकां कळटा देवूची उपदृश्टा हनुमंता म्हणून ताचे खातीर आमी कुंती देवीन ते कशी भिमान विश पिळेलें जाल्यार तो मुखार सून तो नागलोका देखून आनीकय शक्तिशाली जावन आयलो आमी आनीक एग्जाम्पल पळयलें कशी सुग्रीवाक इतलें कश्ट आयलें की तो खंय खंय धांवन वचपाक पळय बालील भय्यान जाल्यार मुखार सुनू ते सीता सोदूच्या खातीर ताणें टीम केलेलें तेन्ना ताजे निमित्त तो खंय खंय कश्ट येवन धांविल्ले निमित्त ताका ते गायडन्स दिवच्या खातीर तें नॉलेज युजफूल जालें सो तें सुरेचे जाळपणा निमित्त सेकंड वालीवर मिसअंडरस्टँडिंग जालें कश्ट येयलें ताका त्यावें एक रक्षण जालें आनी थर्ड म्हणटात पळय कोण की मिस्टेकान तें पात्रान तूं एक कर्ण दवरलें ताजे निमित्त ते कृष्णान येवन ते कर्ण गेले निमित्त दुर्वास म्हणील ते श्रापाचे कशें एक कश्ट येत तशिल्लें ते कोणाल मिस्टेका निमित्त ते कृष्णान ते स्विकार करून तांत दोखूनय रक्षण केलें सो ह्याच टॉपिकार आमी मुखार डिस्कशन करया हांव घरा पळयता कसं उलयल्ले चूक जावन आसल्यार तुमी क्षमापण कर ह्या पॉयंटार तुमगेले कसं कॉमेंट आसल्यार नेक्स्ट 5 मिनिट्स खातीर सेशन ऑन दवर येता कसं कॉमेंट कसं तुमकां शेअर करता जाल्यार ह्या विशयार तुमी शेअर करूं येता चॅट बॉक्सान तुमी सांग येता और अनम्यूट करून तुमकां सांगता जाल्यार तुमी सांग येता हरे कृष्ण जय गौरांगी माताजी हरे कृष्णा धन्यवाद So देवाल प्लॅन देवाल रक्षण खंयची खंयची रुपार जाता आमकां तें कळना पर्सनली मात न्ही देव कशी कोणा कोणा रुपार येवनूय आमकां तें रक्षण करता
सो ह्यांचे टॉपिक आम्ही नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूया. हरे कृष्ण. वेणी माधव प्रभू. धन्यवाद. कसं शेअर करू का टाईप करू का त्यांनी करूया 1-2 मिनिटाकडे सेशन ऑन दवरेन. हरे कृष्ण. धन्यवाद. पुरा जनाक या सेशन पार्टिसिपेट केलेले खातीर. खोड विषय कुंती महाराणी प्रार्थना हे आम्ही एक ಸ್ವಲ್ಪ टाइम काढून हाजे विषय मनावरच्या प्रयत्न करता आसत. सो सेशन मागीर हांगा राबोवया आमी तसले. नेक्स्ट संडे आपास ह्याच टॉपिकार देव कच्चे रूप हारिवन रक्षण करता हे कुंती महाराणी विंगड विंगड एग्जाम्पल दिलेले. आणि हे एग्जाम्पल पळोवन जाता मागीर ते नेक्स्ट श्लोकान 25th श्लोकान तूं ती कष्ट मागून घेता म्हळ्यार तिका एक विश्वास आसा की कष्ट येवं आसो कष्टांत रक्षण करतलो देव म्हणून तो एक दृढ विश्वास आसा ते आमी पळोवन घेता. सो सेशन तसले हांगा राबोवया. हरे कृष्णा. एक 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून हे सेशन कर. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. हरे कृष्ण. नेक्स्ट संडे मिळूया. धन्यवाद. जॉइन जाईल. हरे कृष्ण.